सीसीटीव्ही फुटेज पळयात. एकल्या चोरान अशी एंट्री घेतल्या आनी एकल्यान दुर्गावेल्यान एंट्री घेतल्या. हातान कसली तरी बाटली आसा, कपड्यान कसले तरी अवजार घेतला. हे पळयात. एकलो पन्नाशीन पळोवंक रेस्पेतार कसो दिसता जाल्यार एकलो बरोच तरणाटो. खापो चोर कसोच. चोरयेचो प्रकार मातसो पळोवंक वेगळोच दिसलो. पुलिसांक कळटाच ते स्पॉटार पावले. पळयल्यार घर फोडला. मालक NRI. गोंयांत आयिल्लो तो एप्रिलान खंय परत गेला. जनेलाचे ग्रिल कापून एंट्री. 500 पाउंड 25,000 कॅश, भांगराची कानातली आनी हाताची 2 घड्याळां घेवन चोरांनी फुज्जो काडल्या म्हूण पुलीस सांगतात. काल एक सांजचो इव्हिनिंग टायम आमकां एक आसीस सिक्वेरा म्हणतो तो रावता एक्चुअली न्हय. सो तो ही एपियर्ड एट अ पुलीस स्टेशन आनी आमकां सांगलें की ताजो जो भावाचो जो एक बंगलो आसा चिकालीन तो बंद आसता. ताजो भाव जोसेफ सिक्वेरा म्हणतो फाटीं आयिल्लो तो आनी पयलींच एप्रिलाच्या 28 तारखेक तो भायर गेला. सो तो बंगलो बंद आशिल्लो. सो त्या बंगल्याचें लिवींग रूम आहा ताची ते ग्रील तोडून कोणें तरी भितर एंट्री केल्यार आनी फूल हावज इज रॅन्सेक्ड. सो मागीर आमी ताजे बरोबर थंय गेले आनी चॅक केलें आनी आमकां नोटीस जालें की ताज्या घराचो जो लिवींग रूम आहा ताजो विंडो आहा ताजो ग्रील आहा पळय ते तोडल्यात आनी भितर कल्प्रिट्सांनी एंट्री केल्या आनी फूल हावज वॉज रॅन्सेक्ड. ईच एंड एवरी रूम वॉज रॅन्सेक्ड. सो मागीर ताणें थंय आपल्या भावाक कॉन्टेक्ट करून फोन मारून भितर कितें आशिल्लें विचारलें आनी चॅक द बिलॉंगिंग्स आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की ताजे 2 वॉची 2 इयरिंग्स लायक 500 पाउंड्स आनी अबाउट 25,000 कॅश इज मिसींग. सो आमी मागीर थरली चॅक केली थंय घराक आनी एक ताजो CCTV फुटेजीस मेळ्ळ्यो. ताजेर ते 2 जाण भितर एंट्री करतना दिसता. दे आर 2 persons, 2 culprits are seen entering the house. सो आमी ते फुटेजीस घेतल्यात आनी आमचे त्या आनी आमचो तपास चालू आसा आनी वेरी सून आय थिंक वी वील बी एबल टू नॅप देम. So in this connection we have presently registered a crime under section 380, 457 IPC and we have conducted all the Panchinama formalities and our efforts are in progress to trace the accused. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.